डॉक्टर अतुल पैबीर, मेडिकल ऑफिसर, CHC साखळी. डॉक्टर रीमा लवंदे, मेडिकल ऑफिसर, CHC साखळी. डॉक्टर कृतिका माळशेकर, मेडिकल ऑफिसर, CHC साखळी. डॉक्टर कामेश्वरी काडणेकर, मेडिकल ऑफिसर, CHC साखळी. डॉक्टर वैभवी बर्वे, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर अमेय वेर्णेकर, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर ओमकार वेर्णेकर, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर पल्लवी काणेकर, होमिओपॅथी फिजिशियन. डॉक्टर अश्विन डिसूजा, कंसल्टंट ऑफ्थॅल्मॉलॉजी. डॉक्टर आर्या पित्रे, RBSK, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर विद्या मळिक, आयुष, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर दत्ता देसाई, आयुष, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर पूजा राणे सरदेसाई, आयुष, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर रंजिता नाईक, आयुष, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर कल्पिता पोद्दार, डेंटल सर्जन. डॉक्टर शांभवी गाडगे, आयुष, मेडिकल ऑफिसर. डॉक्टर आतिश नाईक मडकईकर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुष. डॉक्टर अनु बुडकुले. डॉक्टर रीचा रायकर. डॉक्टर साईश मडकईकर. डॉक्टर अक्षता मडकईकर.
डॉक्टर संजय बांदेकर, डॉक्टर श्वेता काणेकर, डॉक्टर विश्वनाथ मराठे, डॉक्टर सौमित्र गावस, डॉक्टर विनायक करपे, डॉक्टर विजेता गावकर, डॉक्टर प्रथमेश करपे, डॉक्टर निकिता नाईक, डॉक्टर योगेश पोद्दार, डॉक्टर समृद्धि नावेलकर, डॉक्टर रोशन काणेकर, डॉक्टर वेदांगी मोरजकर, डॉक्टर पूजा ठाकुर, डॉक्टर निशांक खळणकर, डॉक्टर जोस डिसा,
Dr. Rajen Borkar, Dr. Saroj Desai, Dr. Padwal, Dr. Sakhar Dande, Dr. Bhatikar, Dr. Vijay Kumar Maik, in case we have missed anyone, so I kindly request the doctors to kindly come on the stage and take your honors. In case if we have missed any of the doctors, I request you all to kindly come on the stage and take your honors. Dr. Navnath, Dr. Varsha, thank you all. Dr. Anup, thank you everyone. I request the guests to take their seat. I request Dr. Pranay Budgule to kindly come on the stage and take his honor.
Dr. Purushottam Shetye. I now request our Honorable CM to say a few words. आज 1 जुलै नॅशनल डॉक्टर्स डे. गोंय सरकारच्या वतीन नॅशनल डॉक्टर्स डे मनोवपा खातीर आमी ह्या सांखळेंतल्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसचे डायरेक्टर डॉक्टर डिसा आसात, इम्युनायझेशन ऑफिसर्स डॉक्टर बोरकर आसा, ज्याने पुराय सांखळे परिसरांत म्हणजे आपल्या जिवाची पर्वा न करता सगळे जाण काम केलेत, बट फ्रंट लायनीचेर कोणी तरी टीम लीड करची पडटा. तर डॉक्टर उत्तम देसाय, तांकां सपोर्ट करपी आमच्या विजिटींग कमिटीची चेअरमॅन डॉक्टर सरोज, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गोपाळ सुर्लकर, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष बाब विठोबा घाडी आणि द मोस्ट सिनियर डॉक्टर्स जे सगळे जाण फुडें बसले, दोतोर पडवळ आसतलो आणि बाकीचे सगळे जाण, आणि ज्यांचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन्स. म्हणजे हेल्थ सर्विसीसान काम करता ते डॉक्टर्स, प्रायवेट सेक्टरात काम करता ते सगळे डॉक्टर्स, ॲलोपॅथीक, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, आयुष सगळे डॉक्टर्स, ह्या सगळ्या जाणांक मना काळजांतल्यान आयच्या दिसाची उडुणीत परबी. खरें म्हणल्यार आमी हो कार्यक्रम खंय करप हो मातसो म्हाका प्रश्न पडिल्लो. आमचे आरोग्य मंत्री आयज राज्यांत ना, काही कारणास्तव राज्या भायर आसा. तांच्यांनी पुराय सगळ्या म्हणजे डिसायड केलें आनी सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेज सगळ्या डॉक्टर्सांचे फेलिसिटेशन्स हे केले. म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्यांत वेगवेगळ्या PHC CHC हार्डली एक 5-6 PHC आणि CHC उरले आसतल्यो ज्यांचे आमी फेलिसिटेशन सरकारच्या वतीन करूंक ना. तेय थोड्या दिसांनी करतले. पूण योगायोगान म्हाज्या तकलेन आयलें की सांखळेनूय तो कार्यक्रम आमचो जावंक नाशिल्लो, त्या खातीर स्टेटीचो डॉक्टर्स डे काय आसना, पण तो म्हज्या सांखळेंत आनी म्हज्या लोकांच्या बरोबर करपाक म्हाका खूब आवडटलें. म्हणून तर हो कार्यक्रमाचें आयोजन आमी आयज हांगासर केलां. हांव आयच्या दिसाच्यो हांव तुमकां सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी दितां. म्हणजे डॉक्टर बोरकर हाणें दोतोराचें म्हत्व कितें हें वेवस्थीत रित्या, म्हणजे आमी जाका म्हणटा की गरज कितें हें आमकां एकदां काळान रूप दाखोवन दिता. तें लोकांकूय दाखोवन दिलें आनी आमचें म्हत्व कितें हें आमकांय बी ते जेणे करून सगळ्या लोकांक तें कळ्ळें. हांवें कित्याक सांगता, इतक्याच खातीर न्हय तर तुमी सगळ्या जाणांनी फाटल्या म्हणजे मार्च 2020 पासून ते टील डेट म्हणजे 1.5 वर्स जायत येयलें. सगळ्यांनी अनुभवला, सगळ्यांनी पळयला सगळें. आनी हातूंतल्यान वयता आसतना म्हणजे आपलो मनीस हो आपलो उरलो ना. म्हणजे भावाचो उरलो ना म्हटल्यार जाता. तो जर बरो ना जालो जाल्यार ताका व्हरपाक सुद्दां जो दुसरो गाडी घेवन ताका हॉस्पिटलांनी पावयनासलो. ही परिस्थिती हांवें एके वाटेन पळयल्या. हांव सुरवातीच्यान आय एम द विटनेस. म्हणजे फर्स्ट केस ज्या दिसा पॉझिटिव्ह रिजल्ट येवपाचो आशिल्लो, वेटिंगाचेर आशिल्लो, हांव म्हज्या बंगल्यार आशिल्लो महालक्ष्मीचेर. हांव हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर डिसा, डॉक्टर उत्कर्श आनी अजून एक कोण तरी दोग जाण. आनी फर्स्ट केस जेन्ना 2 केसीस पॉझिटिव्ह आयल्यो, आतां तेंचें कितें करचें, तांकां खंय दवरचें हाजेर एक डिस्कशन चलतालें. म्हणजे तेद्या वेळार कसलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, PPE किट किंवा ना तो टेस्टिंग लॅब, कसलीच सोय नासतना इट इज 25 मार्च 2020 म्हणजे म्हाका 25 काय 26 मार्चाक कितें तरी आमकां फर्स्ट केस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. ते दिसाच्यान म्हणजे द फर्स्ट डिसिजन वी टूक, तांकां GMCच्या आयसोलेशन वार्डांत ताका एडमीट केलें
आनी ताज्या उपरांत एक आमी सेटल जाल्या उपरांत वी हॅव शिफ्टेड देम टू द ESI हॉस्पिटल आनी थंयसर सगळ्यांत पयली टीम जी आसा ही डॉक्टर विश्वजीत फळदेसाय इज द इनचार्ज ऑफ द ESI हॉस्पिटल हू टूक द लीड. खरें म्हणजे ते तितकेच डेरिंग आशिल्ले. ESIतलो सगळो स्टाफ, ESIतले सगळे डॉक्टर्स म्हणजे GMCच्या बरोबर नेक्स्ट रिस्क आनी घेवन काम करपाचें जर सेकंड काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते ESIच्या डॉक्टर्सांनी. आनी ताज्या उपरांत मागीर स्टेप बाय स्टेप म्हणजे सगळ्या जाणांक आमकां कोविड-19च्या बद्दल व्हायरसाच्या बद्दल सगळी नॉलेज मेळ्ळी, कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, कितें ट्रिटमेंट आनी सगळ्या जाणांक सगळ्यो गजाली खबर आसा. पण हांवें कित्याक सांगलें की त्या निमित्तान म्हणजे सुरवातीक जाका रिस्क घेवपाक जाय आसली ती रिस्क हे आमच्या डॉक्टर्स, नर्सीस, पॅरामेडिकल स्टाफ इन्क्लुडींग आमी म्हणटा की थ्रोट स्वॅब काडपा खातीर आमी DMLT, MLT जो आमचो पॅरामेडिकल स्टाफ आसलो तांच्यांनी सुद्दां म्हणजे खूब मोठी रिस्क घेवन काम केलें. हांव कोविडांतल्या महामारीत केल्ल्या कामा खातीर सगळ्यांचे नॉट ओन्ली द डॉक्टर्स बट पॅरामेडिकल स्टाफ आनी बाकी सगळ्यांचे राज्याच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. आनी राज्यांतले सदोदीत सरकार आनी सगळे लोक हे सदोदीत सगळ्या डॉक्टर्सांचे ऋणी आसतले. आनी हे सगळे करता आसतना म्हणजे म्हाका खबर आसा आमी 3000+ डेथ ह्यो आमच्या राज्यांत जाल्यो. आमी बऱ्याचशा म्हणजे लोकांनी आपले जीव गमयले. कारणां वेगवेगळी आसतली, कोमॉर्बीड कंडिशन आसतले, लेट आयले आनी कितें खूब वेगवेगळी कारणां, बट शेवटी तांकां जीव गमयलो. आमी जायते प्रयत्न सगळ्या जाणांनी म्हणजे डॉक्टर्सांनी, गव्हर्मेंटान सगळ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर कोणीच केन्ना विचार करूंक नासलो की म्हणजे प्रत्येक आमी पळयता की ट्रिटमेंटाच्या बाबतींत मागीर ते इंजेक्शन रेमडेसिवीर आसूनी, प्लाझ्मा आसूनी आनी कितें आसूनी आनी ऑक्सिजन आसूनी, इतक्या मोठ्या प्रमाणांत गरज केन्ना देशांत आनी राज्यांत लागतली हाजो विचारूय करूंक नासलो. बट जेन्ना जेन्ना जी गजाल आमच्या लक्षांत आयली विदीन 3 to 4 days आमी ती एवेलेबल करून दिली. इवन द इन्क्लुडींग म्हाका खबर आहा म्हणजे रेमडेसिवीरच्या बाबतींतूय बी इंजेक्शन रेमडेसिवीर मारामारी चलताली म्हणजे मेळटलें काय ना, एक आसा काय कितें, 2 आसा काय कितें, इतक्या पद्दतीन लोक फोन करताले. मागीर ऑक्सिजनच्या बाबतींतूय तें जालें. मागीर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरच्या बाबतींत म्हणजे जेचो कोणी विचारूय करूं नासलो की एरांतलो ऑक्सिजन सक करतले डायरेक्टली मशीन आनी ते पेशंटाक दितले, अशें कितें तरी मशीन आसतलें आनी तेंय बी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत लागतलें. आनी ह्या सगळ्या कामात म्हणजे सरकारच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स, वेगवेगळी कॉर्पोरेट्स, वेगवेगळ्यो कंपनी ह्यो फुडें आयल्यो आनी तांच्यांनी इन क्रोड्स ऑफ रुपीज सेंट्रलाक मदत केल्याच आसतली बट स्टेटीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत मदत ही सगळ्या म्हणजे हांव एखाद्या दुसऱ्याचें नांव घेयना बट इन क्रोड्स ऑफ रुपीज तांच्यांनी स्वताहून आमी फक्त हांवें आव्हान केलें आनी तांच्यांनी पयशे डायरेक्टली डोनेट केले, इक्विपमेंट डोनेट केले. जी गजाल लागता ती आमकां तेंच्यांनी सांगलें कितें दिवपाक जाय तें सांग, वी आर रेडी टू. इतकेंच न्हय, हाज्याय व्यतिरिक्त विलिंगली काम करपी लोक आशिल्ले. जशें आमी म्हणटा की हॉस्पिटलांत डॉक्टर्स, नर्सीस काम करताले, फिल्डाचेर गव्हर्मेंट सर्वंट काम करताले जावं ना म्हणना, कारण आमी म्हणटा की आमची इट इज ड्युटी, बट ताज्याय भायर डिफरंट ऑर्गनायझेशन, डिफरंट NGOs ज्यांच्यांनी फिल्डाचेर काम सुरू केलें. अक्षरशः म्हणजे लोकांक शिफ्ट करपाचें, लोकांक जेवण दिवपाचें, सॅनिटायज करपाचें हेंय काम वेगवेगळे कडेन तांच्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे कोविडांतल्या महामारीत आमकां अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्या पद्दतीची मदत हे राज्यांत आनी देशांत आमकां सगळ्यां कडल्यान दिसून आयली. म्हाका दिसता ह्या महामारीच्या वेळार आमी पळयता की जी मदत आमकां एक्सपेक्टेड वेगवेगळ्या कडल्यान आशिल्ली ती सगळी मदत आमकां केंद्र सरकारा कडल्यानूय जाली आनी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशना कडल्यानूय जाली. आत्तां एट प्रेझेंटच्या कंडिशनान आमी जाका म्हटलें की डॉक्टर बोरकर हांच्यांनी उलयता आसतना सांगलें इट इज म्हणजे
आमी म्हणटाले की हाजेर उपाय कितें. कोण म्हणटा थर्ड वेव येतली, कोण म्हणटा थर्ड वेव जर आयली जाल्यार बिलो 18 एज ग्रुपा खातीर ती चड अफेक्ट जावंक शकता. आमी सरकारा कडल्यान जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती 100% म्हणजे खंयसरूच कमी पडचे ना. मागीर ती एक्सपर्ट कमिटी आसूनी, टास्क फोर्स आसूनी, ट्रेनिंग फॉर द डॉक्टर्स आसूनी, ट्रेनिंग फॉर द नर्सीस आसूनी, म्हणजे ह्युमन रिसोर्स ट्रेन करपाचें आसूनी, इक्विपमेंट घेवपाचें आसूनी, PIC आसूनी, NICU आसूनी, सरकारा कडल्यान 100% तयारी आमी पुराय कंप्लीट केल्ले आसा. नाव इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल. लोकांची जबाबदारी आसा आमी कितें करतले. आनी ताकाच लागून डॉक्टर बोरकर परत परत सांगता, आमचे इलिजिबल वॅक्सिनेशन घेवपी जे 10,75,000 लोक आसात, भितरले 8 लाख आनी ऑड फिगर हांच्यांनी पयलो डोस घेतला. आमचो टार्गेट आसा की 30 जुलय फर्स्ट डोस कंप्लीट करपाक जाय. आनी तेज्या प्रमाणे म्हाका दिसता पुराय गोंयच्या सगळ्या लोकांनी, म्हणजे आमकां चिंता फक्त ताका वॅक्सिनेशन घेतलो त्या मनशाचीच ना. तो जर घेयना जालो जाल्यार ती रिस्क ताज्या फॅमिलींतल्या बाकीच्या लोकांक आसा आनी उरलेल्याय लोकांक आसा. त्या खातीर 100% वॅक्सिनेशन जावपाक जाय. ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमकां सगळ्या जाणांक एक्सप्लेन करचें पडटलें, इम्पॉर्टन्स समजून सांगचें पडटलें. एक म्हणजे आमी पळयता की दैवसुयोगान म्हणजे कोणाकूच कांयच वॅक्सिनेशनान हार्डली मायनर जर 2-3 केसीस सोडल्यो जांकां थोडो वेळ एडमीट रावचें पडलें फक्त, म्हणजे जाका आमी सिन्कोपल अटॅक म्हणटा की मातसो घोळयलो आनी पडलो. हाज्या व्यतिरिक्त कोणाकूच कसलोच त्रास गोंयानूय जावंक ना. हार्डली एखादी दुसरी केस देशांत जाल्या आसतली जाका मायनर कितें तरी प्रॉब्लेम जाला आसतलो. म्हणून आमी सगळ्यांनी फर्स्ट डोस जेंच्यांनी घेवंक ना ताका फर्स्ट डोस घेवपा खातीर इन्सिस्ट करचें. इवन फॉर द सेकंड डोस म्हणजे आतां पळयता आमी की 50,000 लोक जेंचे 84 डेज कंप्लीट जाल्ले आहा, मोर दॅन 50,000. बट तरी सुद्दां ते सेकंड डोस घेवपा खातीर वॅक्सिनेशनाचेर वचना. तांकां आमी इन्सिस्ट करचें आनी वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर धाडचें अशें म्हाका दिसता. हें सगळें काम करता आसतना की मॅक्झिमम ताण जो पडला तो आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर, पर्टिक्युलरली हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचेर. आनी हेजें क्रिटिसिजम सुद्दां म्हणजे हांवें खूब लागच्यान पळयलां. डॉक्टर्स नर्सीस ज्या एपार्टमेंटांनी रावताले थोड्या जाणांनी तरी तांकां तूं घरा कडेन येवं नाका, म्हणजे तांकां थंयसर रावपाक दिवं ना, हें सुद्दां करपाच्या पर्यंत काही लोक पावले. बट बाकीच्या लोकांनी खरो सपोर्ट जो आसा वो उरलेल्याय थोड्या लोकांनी म्हणजे तांकां त्याय पद्दतीचो बरो सपोर्ट जो आसा वो सपोर्ट दीत गेले. म्हणून म्हाका दिसता आमी हांगा पर्यंत टॅकल करपाक शकले कोवीड. आनी नक्कीच तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टांत जर आमी बऱ्या पद्दतीत काम करपाक शकले जाल्यार चुकून सुद्दां जर थर्ड वेव आयली जाल्यारूय बी आमी तातूंतल्यान भायर सरपाक शकतले. हें निश्चित आसा. सरकाराची तितकी तयारी आसा आनी ताका सगळें सहकार्य आयज पर्यंत जशें आमच्या पुराय मेडिकल टिमीत दिलां तशें आमकां सगळ्यां कडल्यान म्हणजे पॅरामेडिकल्स बाकी सगळ्यां कडल्यान इवन दो वीथ द प्रायवेट डॉक्टर्स जेंचे ह्या फर्स्ट आनी सेकंड फेजीन जी मदत मेळ्ळी. म्हणजे आत्तां हांव सांगतालो की आमचो डॉक्टर बुडकुले वयर आयिल्लो तेन्ना इट वन इज द देड वर्स कंटिन्युअसली एक दीस सुटी घेयनासतर रात आनी दीस कंटिन्युअस डेलीच पेशंटांक पळयता तो. इट इज खरोखरूच सांगता हांव की सांखळे आनी बिचोले परिसरांत एकमेव फिजिशियन म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट तो सकाळ सांज सबंद पेशंटाक पळयत आसा. आनी अशें न्ही की आपल्याक पयशांची गरज आहा म्हणून न्ही, लोकांक गरज आसा म्हणून. हांवें पळयलां म्हणजे मात्तूय रेस्ट न घेता म्हणजे ताजें कारण प्रत्येकाक दोतोर बुडकुले जाय, प्रत्येकाक दोतोर बुडकुले जाय. म्हाका कितलेशेच जाण म्हणजे अशा पद्दतीत काम डॉक्टर आमच्या हेल्थ सर्विसीसान केलात, बट प्रायवेटूय डॉक्टर्सांनी त्याच पद्दतीचें काम केलें. म्हणून तर कित्याक प्रायवेट कितलेशेच फिजिशियन आसा तांच्यांनी खूब बरें काम केलां. म्हणून तर म्हणजे आमकां टॅकल करपा खातीर आमकां सेकंड वेव टॅकल करपा खातीर शक्य जालें अशें म्हाका दिसता. आमी म्हणजे अशा मेळोन जर सगळ्यांनी वेवस्थीत रित्या काम केलें जाल्यार निश्चित रित्या चुकून जर थर्ड वेव आयली
जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी तातूंतल्यान भायर सरपाक शकतले. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर हांव परत एकदां म्हणजे सगळ्या डॉक्टर्सांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी अजून एक गजाल म्हणजे हेल्थ सेक्टरांत आमच्या कितलेशेच जाण म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर पयलूय बी हेल्थ मिनिस्टर म्हाजे कडेन उलयताय कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर काम करतात. म्हणजे डॉक्टर्स आसतले, नर्सीस आसतल्यो, इवन दो पॅरामेडिकल स्टाफ्स आसतले. आमकां ज्या पद्दतीन तांकां एकोमोडेट करप शक्य आसा, ज्या पद्दतीन म्हणजे सगळी कडेन जर पळयत जाल्यार आमी म्हणजे डायरेक्टली तुका फाल्यांच्यान फिक्स करता हें हांव खोटें आश्वासन दिवंक शकना. हाव टू एकोमोडेट देम म्हणजे लॉज आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली पळोवन कायद्याच्या नुसार तांकां ज्या पद्दतीन मदत करपाक मेळटा. म्हणजे जेन्ना जेन्ना पोस्ट रिक्रूट जाता वील गिव द प्रायोरिटी फॉर दोज हू आर वर्क इन पॅन्डमीक कंडिशन्स. आनी जेंच्यांनी पॅन्डमीक कंडिशनान काम केलां म्हणजे तांकां कोणाकूच न काडून उडयता. आमी तांकांय कंटिन्यू करप हेल्थ सर्विसीसान. आनी तांच्यो सर्विसीस ह्यो ज्यो तांच्यो सर्विसीस आसा फुडेंय बी आमकां कंटिन्युअसली कारण आपले आमी म्हणटा की आमी बऱ्याचशा वेळार जे कोण काम करिनासले त्या वेळार डॉक्टर्सा पासून MTS पर्यंत म्हाका खबर आसा की आमी थ्रोट स्वॅब काडपा खातीर आसतले सगळीं कामां आमच्या सगळ्या स्टाफांनी केल्या. त्या खातीर ह्या पॅन्डमिकान वर्स देड वर्स जेंच्यांनी काम केलें त्या सगळ्या स्टाफा खातीर तांकां कशा पद्दतीन हेल्थ डिपार्टमेंटान एकोमोडेट करपाक मेळटा ते आमी एकोमोडेट करतले. हांव आयच्या दिसा हें मुद्दामून मेन्शन करता कारण डॉक्टर्स डेच्या दिसा कारण कितलेशेच आयुश डॉक्टर्स जे आसा हे खूब मिनिमम सॅलरीचेरूय आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान काम करताले. तांचोय विशय आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस मागीर फायनान्स डिपार्टमेंट सॉल्व करपाक घेतला. तांचोय विशय जो आसा होय रिजॉल्व जातलो. अशाच पद्दतीन म्हणजे सरकाराक सदोदीत सहकार्य सगळ्या लोकांचे मेळचें. आयच्या ह्या डॉक्टर्स डेच्या दिसा खास करून हो कार्यक्रम हांगासर ऑर्गनायज केलो आनी विशेश करून आमचे सगळे सिनियर डॉक्टर्स हे म्हज्या उतराक मान दिवन मुद्दामून रवींद्र भवनात आपलो वेळांतलो वेळ काडून ते हांगासर आयले. तांच्यांनी फेलिसिटेशन स्विकारलें. त्या खातीर हांव सरकारच्या वतीन तुमी केल्ली लाँग सर्वीस इन प्रायवेट सेक्टर इन हेल्थ सेक्टर ही खरोखरूच म्हणजे आयजूय बी लोक याद काडटात. याद म्हणजे तुमी सदोदीत तुमची सर्वीस जी आसा ही राज्या खातीर तुमी दिल्या ती सदोदीत आमच्या सगळ्यांच्या यादीच उरतली. आनी म्हाका संद मेळ्ळी की ह्या डॉक्टर्स डेच्या दिसा तुमच्या सगळ्यांचे फेलिसिटेशन करपाचें. परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. Now, let us move on with the felicitation of other staff members. Once again, I request you all, when I call out your names, please do come and receive your honors. Sister Sheila Nigarye, Ward Sister CHC Sakri. Sister Lilia Coutinho, Ward Sister CHC Sakri. Seema Naik, PHN, CHC Sakri. Taruna Fardesai, LHV, CHC Sakri. Mansi Hinde, Staff Nurse, CHC Sakri. अनुष्का गाडीगावकर, स्टाफ नर्स, CHC साखळी. दीक्षा गवस, स्टाफ नर्स, CHC साखळी. सीमा गवस, स्टाफ नर्स, CHC साखळी. रिशिता नाईक, स्टाफ नर्स, CHC साखळी. गौरी माडकर, स्टाफ नर्स, CHC साखळी.
सुचिता मापसेकर, MPHW फिमेल, CHC साखळी. शुभदा गवस, MPHW, CHC साखळी. दीक्षा पारसेकर, MPHW, CHC साखळी. वंदना सिनारी, MPHW, CHC साखळी. वैशाली डिचोलकर, MPHW, CHC साखळी. सारिका सावंत, MPHW, CHC साखळी. मनीषा मयेकर, MPHW, CHC साखळी. गीतांजली गावकर, MPHW, CHC साखळी. प्रीती सिनारी, MPHW, CHC साखळी. पूनम केरकर, MPHW, CHC साखळी. श्वेता ठाकूर, MPHW, CHC साखळी. सावली पारोडकर, MPHW, CHC साखळी. देवीदास पारसेकर, MPHW, CHC साखळी. सर्वेश नाईक, MPHW, CHC साखळी. रुपेश मापसेकर, MPHW, CHC साखळी. श्रद्धा गावकर, MPHW, CHC साखळी. सिमरन गावस, ANM. स्नेहा मळिक, ANM. स्वाती सावंत, ANM. सुमित्रा गावकर, ANM. मंजुळा मंगेशकर, ANM. गौतमी गावस, ANM. चेतना गावकर, ANM. मोनाली सलाम, ANM. दिगंबर नाईक, ऑप्थॅल्मिक असिस्टंट, CHC साखळी. भक्ती वाडकर, फार्मासिस्ट, CHC साखळी. शबनम आगा, एक्स-रे टेक्निशियन, CHC साखळी. मनीजा शेख आदम, लॅब टेक्निशियन, CHC साखळी. अनया वेर्णेकर, लॅब टेक्निशियन, CHC साखळी. रामकृष्ण बेतकीकर, IEC सुपरवायझर, CHC साखळी. अजय नागवेकर, ड्रायव्हर, CHC साखळी. शैलेश गावस, ड्रायव्हर, CHC साखळी.
Dr. Marathe, Govind Gawas, CHC Sakri, Jagannath Gowde, MTS, CHC Sakri, Siddesh Harwalkar, MTS, CHC Sakri, Mohan Gawas, MTS, Sarika Parab, Attendant EcoClean, CHC Sakri. Viresh Nare, Engineering Supervisor, Facility Management, CHC Sakri. Vishnudas Surlakar, Gas Manifold Operator, Facility Management, CHC Sakri. Sushan CHC Sakri. In case if we have missed anyone, I request you all to kindly come on the stage and take your honors. Thank you all. I request the guests to kindly take their seats. Now, I would request Dr. Atul Paibir, Medical Officer, CHC Sakri, to give a vote of thanks. Happy Doctors' Day to everyone. Happy Doctors' Day to all the dignitaries on the dais. On behalf of Community Health Center Sakri, myself, Dr. Atul Paibir, Medical Officer, take this opportunity to thank wholeheartedly our Honorable CM, Dr. Shri Pramod Sawantji, and his office for felicitating the COVID warriors of CHC Sakri today. I am sure this felicitation will surely boost the morale of each of us, and we will continue our dedicated and hard work.
Sir, you have always been a great support to this institution. I once again thank you for making yourself available in spite of your busy schedule. I also thank Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane for his support and guidance. I would also like to thank Director Health Services Dr. Shri Josh Disa and State Immunization Officer Dr. Shri Rajendra Borkar for your valuable presence for this function. You both have been a great support and guide to us in this global pandemic. I thank our own health officer, Dr. Uttam Desai. I thank ZP member Shri Gopal Sullakar, Chairman Hospital Visiting Committee, Dr. Mrs. Saroj Desai, Vice Chairman Ravindra Bhavan, Mr. Vithoba Gadi, and my senior colleagues, Dr. Padwal, Dr. Sakradande, Dr. Bhatikar, and Dr. Karpe. I take this opportunity to thank the authorities and staff of Ravindra Bhavan to make this venue available for us at such short notice. I also thank my fellow colleagues, staff nurses, sister in charges, PHN, LHV, ANMs, MPHW, MTS workers, staff lab technicians, pharmacists, ophthalmic assistant, and staff of EcoClean and facility management, and our security guards. Their dedicated and hard work has helped us to fight this war against COVID-19. I also thank the principal of Sai Nursing and the students of Sai Nursing, Anita Patil, Vaishali Kharwat, and Anvi Chopdekar, who helped in this function. I thank electronic and print media for covering this function. Unknowingly, if I have missed out anybody, I am sorry for that, and once again, I thank one and all involved in the success of this function. Thank you.